ताका लागून हांवें बीजेपी हे निर्दयी जावन आसा। तुम्ही फक्त हांगा पॉलिटिक्स करूंक येतात, नाजाल्यार तुम्ही ते गळ्यान पट्टे घालून हांगा सांत्वना दिवपाक येवचे नासले। आनी सांत्वना दिवंक तुम्ही येयल्या उपरांत तुम्ही खऱ्या अर्थान जर तुमचे काळीज झुकलां जाल्यार तुम्ही आयज कितें तरी करपाचें, तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाचे, ताका उगडास करपाचे, त्याच्या नंतर त्यांच्या घरा येवन तेंची वासपूस करपाचे, पण ते कोणेच केले ना। ना सरकारान, ना खंयच्या मंत्र्यान, ना आमच्या लोकल आमदारान आयज पासून कसलीच वासपूस घेतली ना। कोणाक लिपोवंक सोदतात तुम्ही, कोणाक दापोवंक सोदतात, कोणाक पाठबळ दितात, कोणाक तुम्ही खंय तरी लिपोवंक सोदतात। कित्याक ही केस तुमचे कडेन सुटावी जायना? कित्याक तुमकां चोर सापडाना? कित्याक तुमकां हो खुनीक सापडाना? कित्याक तुम्ही मुखार वचना? हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह आयज निर्माण जाला। आनी त्याच खातीर आमी सारखे संपर्कान आसले, पण आयज 2 महिने क्रॉस जाले आनी आयज आमी परतून एकदा तेंच्या घरा येयल्या विचारपाक ती केस कितें जाल्या, खंय पावल्या, कितें आसा। तुमकां आपले 2 सप्टेंबराक पुलिशेन कागाळ केल्ली, त्याच्या नंतर आपणाक पुलिशेनूय कांय सांगूंक ना आनी आपणाकूय अजून कांय कळोंक ना। तो म्हणटा आपणाची धूव गेली बरें आहा, पण अश्यो गोंयच्यो धुवो आयज जर गेल्यो आनी तुमी जर अशे निर्लज्जपणा करीत रावले, निश्काळजीपणा करीत रावले, जाल्यार गोंय आमचे खंयचे दिशेन वयता? हे राज्यान हे सुशासन खंय आसा? चलयांची सुरक्षताय खंय पावल्या? हेचें उतर ह्या सरकाराक दिवचेच पडटलें। तुम्ही बातां व्हडली मारतात, आमी हे केले ते केले, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर ह्या कुटुंबाक करा आत्मनिर्भर, तांकां न्याय दियात, ते तुमचे कडेन जालें ना। सो आमी ह्या खिणाक ह्या सरकारचो निशेध करता, पुराय हे यंत्रणेचो निशेध करता। तुम्ही जाणून बुजून ह्या केशी कडेन दुर्लक्ष करता, हो दुबाव पयलींय उक्तायला, आयजूय आमी तुमचेर आरोप करता की तुमकां सगळें खबर आसा, त्याच खातीर तुम्ही हे सगळें लिपोवन दवरतात। जाल्यार इतली व्हडली यंत्रणा, येदे व्हडले सरकार, सगळी पुलीस यंत्रणा सगळी तुमचे कडेन आसा आनी आयज कांयच धागोदोरो कांयच मेळना। ही फायल पळयल्या उपरांत, तितून आसलेले फोटो पळयल्या उपरांत, तो रिपोर्ट पळयल्या उपरांत अशें दिश्टी पडटा की हे सरकार गंभीर ना। हे सरकार कोणाक तरी लिपोवंक सोदता, कोणाक तरी सालवार करूंक सोदता, त्याच खातीर हे केशीक खंयच मुखार वचपाक हे दिना। हो आमचो आरोप आसा। हांव मागता तिच्या बापाय कडेन की 2 उतरांनी ते आपणाची तुमकां अशें दिसता की हो कंप्लिटली नेग्लिजन्स पार्ट ऑफ पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन? नेग्लिजन्स म्हणच्या पेक्षा हे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपाकूच तयार ना। नेग्लिजन्स म्हणा म्हणजे कितें, तितून कितें तरी अरे हे मुखार एक पावल तरी मारपाक जाय, कितें तरी दागोदोरो सोदपाक जाय, कांयच मेळना म्हणजे अजाप। म्हणजे इतले आमी आमच्या गोंयान इतले कोणूय मारतलो कोणायकू आनी अशेंच वयतले। सो हे अकार्यक्षम, निर्लज्ज म्हटल्या, बेजबाबदार म्हटल्या, ताका लागून आज तुम्ही त्यांच्या घरान भेट दिली कुटुंबाक, नेमकें कारण कितें? आमचें कारण म्हणजे आमी तेंच्या संपर्कान आसले तेंच्या, कितें जाता कितें। आयज प्रत्यक्षान आमकां दिसलें की ते दुखी आसा, तेजो परिवार दुखी आसा। आमकां दिसलें की आमी तेंची परतून एकदा भेट घेवन प्रत्यक्षान आयज पासून पुलीस सरकार तेंचे कडेन कशे रितीन तेंचे कडेन हाताळणी करता, कशें तेंचे कडेन डिलींग करता, कितें तेंचे कडेन संदेश आयज पासून येयला, आमी कितें करता हें सांगलां, पूण ते सांगता आमकां अजून कांयच ना। ऑफिशियल कागाळ दिल्या उपरांत सुद्दां कांयच जायना, म्हणजे दिश्टी पडटा हें सरकार गंभीर ना। आयच्या सिच्युएशनान हे सद्या इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां तेंच्या फॅमिलीन? तांकां खबर ना, आमकांय खबर ना। सो आमी आयज येयल्या पळय, ते पयलीं तेंचे कडेन येयल्या, आमी ह्या केशीचो पाठपुरावो निश्चित करतले। आमी ओगी बसचे ना, आमी बसतेच हांगा येवंक ना। आमी ह्या केशीचो पाठपुरावो करतले, आमी सोडचे ना ह्या सरकाराक, आनी ह्या सरकाराक जाप दिवचीच पडटली। हो मुखेलमंत्री तेन्ना सांगतालो ते चली आपणाची चली आसा, आपणाकूय 14 वर्साची चली आसा, सगळ्यांक आसा, कोणाक 12 वर्साची आसा, कोणाक 2 वर्साची, कोणाक 1 वर्साची, कोणाक 23। ही बश्टी भावनीक करूं नाका। जसो तो म्हादय आपणाची आवय म्हणटालो, ते सिद्धी आपणाचे चेडूं कशें। अरे सिद्धी जर तुजें चेडूं जाल्यार ताका न्याय दी, तूं जर गोंयचो मुखेलमंत्री जाल्यार न्याय दी। अमरनाथ बाद ऑलमोस्ट 2 महिने जाले ही केस सध्या चालू आसा, तुम्ही इतले दीस हांगा येवंक ना। इज दीस अ पॉलिटिकल स्टंट? आमी पयलींच सांगलां, आमी सदोदीत तेंच्या संपर्कान आसा। आमी सदोदीत आमी पुलिशेक घेराव सुद्दां घातला कितें करता, आनी थोडो वेळ आमी दिलो तांकां, कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, खूब गजाली जाग्यार पडपाक जाय। पूण आतां आमकां दिश्टी पडलें की पुलीस कांयच करिना, आनी त्या खातीर आमकां परतून एकदां ह्या केशीचेर न्याय दिवपा खातीर आमी तेंच्या बरोबर आसा।
त्या खातीर आमी तांकां सांगपाक येयल्ले आसा. हितून बीजेपीचो कोण तरी इन्वॉल्व आहाय दिसता कित्याक आमी अशें म्हणना की बीजेपी काँग्रेस आप आनी हे आमी कांयच म्हणना. गुन्यांवकाराक खंयचो बीजेपी आनी काँग्रेस ही पार्टी लागना. गुन्यांवकार हो गुन्यांवकार, तो कोणूय जावं, तो कोणाचो सोयरो जावं, कोणाचो रिलेटीव जावं, कोणाचो सपोर्टर जावं, तो गुन्यांवकार हो गुन्यांवकार. आनी ताका ख्यास्त मेळपाक जाय आनी ख्यास्त दिवपाक पुलीस यंत्रणेन त्या दिशेन योग्य कारवाई करपाक जाय. आमकां अशें दिसता, दुबाव मारता की सरकार ह्या गुन्यांवकाराक खंय तरी धापूंक सोदता, ताका खंय तरी पाठबळ दिवंक सोदता. त्याच खातीर ही केस मुखार वचना. काँग्रेसचे पदाधिकारी म्हणून तुमचें फुडलें पाऊल कितें आसतलें? आमचें पावल हें योग्य आमी सांगलां तशें. आमी आयज तेंचे कडेन येयल्या पयलीं तेंचे म्हणणें आयकून घेतलां आमी घरान येवन तेंचे, आनी आमी तांकां उतर दिलां की आमी ह्या केशीचो पाठपुरावो लायतले आनी शेवट पर्यंत ह्या केशीक लागून आमी झगडटले. त्या तुमच्या घरा कित्याक लागून म्हणलें? कोण येयल्ले म्हणजे तांकां ते दिसलें की हालीं कमीत कमी 20-25 दीस जाले कांय पेपर येयना, जावं सुद्दीचे कांय न्याय दाखयनात. जेन्ना हांवूय पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लो तेन्ना रापोस म्हणटा की आमी वयता पळय तेन्नाच तो तें हें करूंक जाय, तें पळोवंक जाय. म्हाका अशें दिसता की CC कॅमेरा आहा त्या प्रमाणे ती केस कशी सॉल्व करूं येता, कळ्ळें तुका? ती ते आतां प्रगती PSI म्हणटा आमच्या त्या दोगा फ्रेंडांक म्हटलां तेणी खंय 30 फूट पाणी आहा आनी तितून ती पॅन्ट गेली म्हणटा. क्लियर. दुसरी गोश्ट कितें आहा ती सुद्दां ताका हांवें विचारलें की रापोस साहेब सारकें आमकां आमी उलयता पळय तशें सारकें सांगता रापोस साहेब, आनी हें लिपोवंक सोदता. आनी सगळी केस तेणीच लिपयल्या ती प्रगतीनूच. कित्याक पोस्टमॉर्टम करता आसतना तेंच आसलें आनी तो कोण PSI आहलो तो हांव न्हू बॉडी उखलता आसतना. कित्याक ताका तें अशें म्हणजे तूं उलोवं नाका अशें हें करता तशें. हांवें सारको नोट केलो नाल्यार हें चेडूं आहा नाल्यार तें उलयतलें आनी सांगतलें तुका हांव फटयता जाल्यार. उलोव न्ही? उलय उलय न्हू तूं पयलें जालें ताका. तूं कितें भियेता ताका? हांव एकटो PSI भियेना आनी हेका आमदारांक सुद्दां. नेमकें कितें पळयता तुमी? सांग सारकें सांग. आमी सांगले त्याचे कपडे कशे गेले ते प्रगती PSI सांगता तशें वचों शकता. आमकां व्हिडिओ पासून दाखयली एक खंयची तरी तेणी पयली हेची कानाचे भायले चोक जावन बुडान गेले एक व्हिडिओ पासून तेणी दाखयले अशे कपडे वचों शकता म्हणून. आनी मागीर रापोस साहेबाच्या मागीर ते हय रापोस आमच्या हितूनच्यान उलोवंक हय सारकें उलयता. ते कितें मदीं ताका हें करता. कोण ते? प्रगती PSI. केन्ना हें आतां? हां ते दिसा म्हाका मोबायल जाय आसलो म्हणून हांव तें विचारपाक गेल्लो. त्या दिसा ताका हांवें म्हटलें तूं केस हें तूं लिपोवंक सोदता काय म्हणून हांवें ताका डायरेक्ट विचारलें. तूं म्हाका कितें उलोवं नाका म्हाका म्हणा लागलें. कोणाचो मोबायल? सिद्धीचो. इतके दीस 2 म्हयने जाले जागे दोरे कांयच मेळांक ना. तो मोबायल ते चार्जींग लायल्यार बरो आहा न्हू. जाल्यार मोबायल तो पिड्ड्यार जालो ताका कोण जबाबदार? ते दिताले पुलीस आमकां मोबायल. हय तुमकां पूण म्हाका आनीक दिसता की ह्यो जो आमदार जो आसा पळय आमदार तेचे आमकां खूब वायट दिसलें. आमच्या घरान येवन तेणी तशें सुसायड केला म्हणून तो म्हणपाक कोण न्हू हांव तुका डायरेक्ट सांगता. कितें रे. आनी दुसरी गोश्ट कितें BJPचे ते पोस्टर लावन येयला पळय सादारण तनाडे बी पळय तेंचे सुद्दां आमकां म्हाका आवडंक ना. आमी दोगी मनीस पूण तेंचे रॉंग ते येयल्यात पळय तेंचे तशें येवन केन्ना तेंचें बरें जावचें ना. अशें येयल्यात पळय ते. आनी हेका जबाबदार BJP सरकार आपूण सावंत सुद्दां ताका. आनी दुसरी गोश्ट तुका डायरेक्ट सांगता जेन्ना बॉडी मेळ्ळ्या पळय सावंतान तांकां फोन केला. ही गरिबाचे चेडूं आहा ते तूं डायरेक्ट हेका बांबळे सुद्दां त्या दोतोरांक सांगान सुद्दां ती हे कर म्हणून बेगीन पंचनामा कर आनी तेजी धाड. तेचे विचारा कांय काडूंक ना. कितें रे. ताका रेप जाल्या जावन कितें तेणी ड्रग्स दिला ताका कितें दिला तें सुद्दां ताका हें करूंक ना. डायरेक्ट बेगीन पोस्टमॉर्टम हेका आत्मा सुसायड केला जाल्यार ती बॉडी इतक्या बेगीन मेळना. ती फास्ट येवन आमी लासल्या ती बॉडी. ताका BJPचो सरकार सगळे जाण BJPचे ताका जबाबदार आहा हेका. केन्नाच BJP सरकाराचें केन्नाच बरें जावचें ना.
हांव तुका डायरेक्ट सांगता आनी येवंकूय पावनाका तो. आज युवा काँग्रेसच्या वतीन आम्ही सिद्धी नाईक कुटुंबाक हांगा भेट दिवपाक आयल्या. आतांच एक प्रश्न केलो की तुम्ही इतके दिसांनी आज कित्याक जागे जाले काय म्हणून. 18 सप्टेंबराक गिरीश चोडणकर काँग्रेस पार्टीच्या अध्यक्षान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. 2 सप्टेंबराक कंप्लेंट लॉन्च केल्ली सिद्धीच्या बापायन आणि 18 सप्टेंबराक आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली की तू डिक्लेअर कर, जाहीर कर की आज पर्यंत ह्या केसीचो तपास खंय पावला आणि खंयच्या डायरेक्शनान आसा. त्याच्या उपरांत एटलिस्ट ऑपोजिशनान हो इश्यू रेज केला म्हणून कितें तरी मुख्यमंत्र्यान केन्ना जाल्यार कोणा तरी प्रशासनान उत्तर दिवपाक जाय आशिल्लें, पुलिसांनी रिएक्ट करपाक जाय आशिल्लें, पूण आज पर्यंत कांयच ना. पूण ज्या पद्दतीन ही आतां केस दामपाचो प्रयत्न चल्ला, आतां कांयच खंयचे कडेन कांय आवाज ना. आमकां खंय तरी दिसलें की खंय तरी ह्या कुटुंबाचेर अन्याय जातलो, खंय तरी केस बंद पडपाच्या वाटेर आसा. 2 म्हयन्यांनी यांचो सरकारूय वतलो. तर तेच्या पयलीं हे आमी येवन आज खंय तरी ह्या केस परत वयर काडपाचीच गरज आसा. आणि मुख्य म्हणल्यार कुटुंबाक भेट दिवन तेंचे कडल्यान पयलीं जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तांकां चड खबर आसा इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या डायरेक्शनान आसा तें. तेंचें म्हणणें आसा कंप्लेंट जेन्ना 2 सप्टेंबराक लॉन्च केल्ली तेच्या उपरांत एक 2दा कितें तांकां आपणत, तेच्या उपरांत आतां एक म्हयनोभर जाल्यार कांयच केसीक गती ना. आतां प्रश्न असो आसा की पुलीस आणि डॉक्टर्स एकामेकाचेर ब्लेम घालीत उरले. पुलीस म्हणटा दोतोरांनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टान खंयच मर्डराचो मेन्शन करूना. दोतोर म्हणटा मर्डर काय सुसायड काय कितें तें पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेट करपाचें. सो ह्या बोवाळान त्या कुटुंबाचेर अन्याय कित्याक? सिद्धी नायकाक जो न्याय मेळपाक शकता म्हणल्यार जाय जाल्यार हो पुलीस यंत्रणा, पुलीस खातें, सरकार खंयच्याय गोश्टीचो तपास लावंक शकता. पूण तांकां इच्छाच ना अशी दिसता. इच्छा जर आसत जाल्यार कसलोय तपास लावपाक शकता. पूण ज्या पद्दतीन ही केस चल्ल्या हांकां ह्या केसीन मात्तूय इच्छा ना, तांकां इंट्रस्टूय ना केसीन. कारण कितें हें तांकां चड बरें खबर आसतलें. काय तेंचो भितर बी कोण इनवॉल्ड आसा, बीजेपी पदाधिकाऱ्याचो बी कोण चलो भितर इनवॉल्ड आसा अशें आसपाक शकता. सो म्हणून एक वेळ मे बी ही केस ह्या गतीन इतकी चल्ली आसतली. नाल्यार जेन्ना एक चली मरता, मुख्यमंत्री सांगता की बाबा आपूण एका चलयेचो बापूय आणि आपूण हे आपल्या चलये भशेन आपूण ताका ट्रिटमेंट करून न्याय दिवपाक प्रयत्न करतलो जाल्यार मुख्यमंत्री जर हे खरेंच मुख्यमंत्रीचे विचार जर अशे आसा तर ते चलये कित्याक न्याय दिवपाक पावना अजून. तेणे दुसरो स्टेटमेंट केल्लो की काँग्रेसीन हो इश्यू पॉलिटिसायज करचो न्ही. इश्यू पॉलिटिसायज जातलो म्हणून इतके दीस आमी तोंड बंद करून उगी रावले. 2 सप्टेंबराक जेन्ना कंप्लेंट लॉन्च केली, 18 सप्टेंबराक पत्रकार परिशद घेवन मागणी केल्ली की ह्या हेजो केसो तपास खंय पावला. पूण तेन्ना यांच्यांनी कांयच उत्तर दिलें ना. म्हणून आज आमकां दिसलें की खंय तरी तांकां भेट दिवची आणि चौकशी करची बाबा हे केसीचो तपास खंय पावला. जितके आमी आसा ऑपोजिशन ह्या नात्यान, काँग्रेस पार्टी ह्या नात्यान, युवा काँग्रेस ह्या नात्यान आमी मॅक्झिमम आमचे परीन प्रयत्न करतले. आमी आज तांकां जर खंय तांकां कोर्टान वचपाक जर तांकां लिगल हेल्प जर जाय पडलो जाल्यार ती पसून आमी युथ काँग्रेसच्या वतीन तांकां आज दिवपाचें आमी तांकां आज आश्वासन दिल्लें आसा. कोर्टान वचपाक जर तांकां कायद्याची कोणा एडवोकेट जाय, हे जाय, लॉयर जाय, लिगल जी मदत जाय पडटली ती आमी जावन तांकां प्रोवायड करतले. हें आमी आज तांकां उतर दिल्लें आसा. आनी ही केस सरकार जर चित्त आसत की हे सगळें सोडून दिलां, ही केस पसली म्हणून ते भ्रमान आसा, तेंच्यांनी तो विचार काडून उडोवचो तकलेंतल्यान. आमी ही केस ह्या केसीचो न्याय दितले. आनी ज्या पद्दतीन हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता, कित्याक एक तर तुमी तांकां न्याय दिवपाक फेल केल्ले आसा, वयल्यान तुमी त्या चलयेचें कॅरेक्टर असोसिएशनान केल्लें आसा. तुमी त्या चली अशें तशें म्हणून तुमी ताका कॅरेक्टराचेर तुमी ताचो प्रश्न उपस्थित केलो. खरें म्हणल्यार तुमी एक बाबा तुमी ती परिस्थिती समजून घेवपाक जाय आशिल्ली की ते कुटुंब खंयचे परिस्थितींतल्यान वता. तेतून जेन्ना तुमी त्या चलयेच्या कॅरेक्टराचेर जेन्ना प्रश्न उपस्थित करता म्हणल्यार हो सरकार आनी ही यंत्रणा कितके नीच आणि खंयच्या पातळीचेर विचार करू शकता हे तुम्ही पळया. ह्या सरकाराकडून काय न्यायाची अपेक्षा ना, पूण आमी ह्या आतां वेळ पडत जाल्यार आमी कोर्टान वतले आणि थंयच्यान हे केसीक जो कितें आसा हो पाठपुरावो करून तांकां आमी न्याय दिवपाचो प्रयत्न. विथआउट प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन हय पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ये नासतना जी बॉडी जाता तितल्या बेगीन लास्टली गेली, हेच्या फाटलें कितें कारण? हे पसून खंय तरी हांव तेच म्हणटा, हे सगळें जे एक मिस्ट्री, ही मिस्ट्री आज पर्यंत हे मिस्ट्री एक सॉल्व जावना. हे एकंदरीत हे सगळें
डे वनापासून जर हे प्रकरण पळयत डे वनापासून जर हे प्रकरण पळयत पोस्टमॉर्टम करपा बाबतींत जावं ती बॉडी मरण करपा पासून जावं जशी पुलिसांनी आनी यांच्यांनी गडबड जी केली सगळी ते पळयत जाल्यार म्हाका दिसना कितें तरी यांचेच कोण तरी इन्वॉल्ड आसा म्हणून आज हे प्रकरण लिपोवपाचो प्रयत्न करता. हेचेर सीबीआय चौकशी म्हणजे सीबीआय केस दिवची अशें दिसता. मुख्यमंत्र्यानूच स्टेटमेंट केल्लो की वेळ पडत जाल्यार आमी सीबीआय कडेन ही केस दितले म्हणून. पूण आज पर्यंत सीबीआय कडेन दितलो जाल्यार एटलिस्ट पुलिसांनी तपास तरी करपा जाय. पुलीस जर फेल गेले जाल्यार तुमी केस सीबीआय कडेन दिवपा जाय आशिल्ली. पुलीस इन्व्हेस्टिगेटूच करपा तयार ना. वयल्यान तांकां आर्ते परते प्रश्न करता जशे की ते आरोपी कुटुंबान कितें तरी कर्म केला अशें तांकां आर्ते परते प्रश्न करता. पण तुम्ही खंय केस कितें करपाक सोदताय. सीबीआय पुलीस जर फेल केले जाल्यार तुमी सीबीआय कडेन आमची ती मागणी आसा आज की पुलिसांचे इन्व्हेस्टिगेशन योग्य तरेन ना ताका आज कांयच गती उरलेली ना ह्या तपासाक. सो आमची मागणी आसा तुमी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार ही केस तुमी सीबीआय कडेन दिया. थँक्यू. आता आम्ही 9 दीस झाले आम्ही देवीक पुजला. नाव कितें? हांव केनिशा मेनेझीस युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट वेली ब्लॉक. आम्ही देवीक पुजला 9 दीस झाले. अख्खे जगभर आम्ही देवीक पुजला आणि दुसरे वाटेन ही आमची भयण सिद्धी नाईक ताचेर हो अन्याय जाला तेचेर कोणूच उलयना. हांव एक बायल मनीस हिंग येयला आता सांगपा हे कितें चल्लां सरकार कितें करता. आमचो सीएम बाब सांगता आपल्याली चली आहा आपल्या दूख सोजमता दूख तरी सोजमता जाल्यार आंत दूख खूंय गेला आंत तुगे दूख खूंय गेला कित्या ही सॉल्व जायना केसू. नेक्स्ट आमगेलो मायकल लोबो म्हणटा आपूण पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेट करपा दिला सांगलं तांकां तुगे पुलीस आयकनाय बाब सांग रे तुगे पुलीस आयकनाय ओ तुवें पुलिसांक बरें को सांगलो ना सारकें. हे कितें चल्लां भायलो देशांतलो येता आनी म्हणटा पीस करया हिंग कुटुंबां पयलीं पीस ना सारको जियोवपा मेळना तेंगे इनजस्टीस जाला घरान. हे सगळे आमी एक बायल मनशान आज तेंगे चड जाला हाल आमकां जायत गोडे कितें होगा हाय सगळी ओके कित्या रावपा जाय. बिश्तो 2 दीस बोवाड केलो जालो. आतां हांव हात जोड जे हे पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करता तांकां हात जोड मागता सिद्धी नायक म्हूण केस सॉल्व करपा वचनाकाय. तुमचीच भयण जाला परस बिकॉज योला केपेबल योला एफिशियंट तुमकां ट्रेनिंग दिलां तुमी सॉल्व करपाची केस जायना जाल्यार सीबीआयांक दिवपा जाय. हे हात जोड मागता तुमचे लागीं हे आमगे भयणी न्याय दिवपा जाय. नाल्यार हाल सकाळी कोणूय येतलो मर्डर कोतलो रेप कोतलो वयतलो की ताका काय ना कोण येयलो कोण ना खूंय गेलो काय ना. एसो स्टेट गोंय जातली आनी आमी युथ काँग्रेस आहाय हांब्या भशेन तेंचे मुखार बायल जावन सांगता आहाय हांब्या भशेन तेंचे मुखार तुमगे दादागिरी चलपा ना स्ट्रेट वर्ड. थँक्यू. इन शॉर्ट आमची गोंयची भुमी आसा पळय एक आख्खे देश वेगळ्या तरेन वळखतालो आनी पळयतालो. पण आज गोंयची भुमी एक गुन्हेगारांक एक डेस्टिनेशन जाल्ली आसा. गोंय हें तुमी पळयता डेली रेप मर्डर चोरी कितें म्हणना सगळे डिसायड क्रायम रेट इतली वाडत आसा. आनीक ही रेट वाडटा आसतना ह्या लोकांक सरकाराक मातशी कशी दया माय दिसना काय म्हणटा बाबा आमच्या लोकांचेर अन्याय जाता तेजेर आतां हेजेर कितें तरी शोध लावचो तांकां इन्व्हेस्टिगेशन करचें तांकां न्याय दिवचें म्हणून कित्याक कळना. आतां परचो इन्सिडंट पळता सिद्धी नायकालो ते बी आतां ग्रीन पार्क टू कलंगूट पळता एकूच CCTV कॅमेरा तांकां जज मेळना तें ट्रेस चल्लां. हां जाल्या सगळें जालां पण हेतूंक सांगता हांव क्लियर कट सांगता हेतूंक ह्याच लोकांले मुख्यमंत्र्याचे मंत्र्याले आमदाराले नातेवाईक लागीं आसात ह्या गुन्ह्याक तेका लागून इन्व्हेस्टिगेशन जायना. समज तेंगे ना जाल्यार तेमी इन्व्हेस्टिगेशन क्लियर करून दाखोवचें ह्या आनी ह्या सिद्धी नायका फॅमिलीक न्याय मेळोवन दिवचो. सांग मरे